Sergi undo Jesundillo Amka aslo favonaslo Sergi undo Jesundillo Amka aslo favonaslo Amto Jesu jewanzalo Amche atmik bukek paulo Amto Jesu jewanzalo Amche atmik bukek paulo Yeah, 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 Jesu begitu yeah, 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 Jesu begitu yeah, atmau tu kage ugrauta, atmau tu kage ugrauta. Sergi jevon Jesu dita apli gudma samorpita Sergi jevon Jesu dita apli gudma samorpita Deva mendro apun jata Atmau tu kage ugrauta Maga devan manadillo Guri kotai toditalo Maga devan manadillo Guri kotai toditalo Sergi uno Jesundillo Otmian kodai toditolo Sergi uno Jesundillo Otmian kodai toditolo Yeah, 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 Jesus begitu yeah, 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 Jesu begitu yeah, atmau tu kage ugrauta, atmau tu kage ugrauta, atmau tu kage ugrauta. Atmau tu kage ugrauta Jesu tuaiलाई मुझे पासत या पवित्र संस्कारान तू हाजीर जालाय संसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा ही तुजी बासावणी विश्वासीपणान पाडून या बो पवित्र संस्कारान दुनिया तू आमचे मुखार आसाय खरो जीव देव
भोव पवित्र उंड्यांत, भोव पवित्र साक्रामेंता वरवीं सासनाच्या सासनान आमचे मदें तूं हाजीर आसाय. देखून धांवून धांवून हे सांजे दुनिया तुका परनिपाट नमस्कार करूंक, तुजे सांगता वेळ सारूंक, तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी आमचे दिनवास स्तुती तुका भेटूंक, आमची विनंती तुका उबारूंक आमी धांवून धांवून आयल्या. We are here personally in front of you, Lord. At the same time, there are several people who are joining us through the use of social media. लोक संपर्क साधना वापरून ह्या वेळार दुनिया जायतीं आमची भाव भयणां आमचे सांगता तुजे म्हऱ्यांत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान वेळ सारता. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान आनी सगळे सक्तीन खालतिकायेन आमची मान भागोवन दुनिया तुका आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. We adore you and we praise you, Lord, and we bow our head in adoration. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू, आयज तुजे मुखार आमी आयल्या तेन्ना मान्यवंत कार्लो आकुतीस सुपुल्लो भुरगो कसो, सुपुल्लो तरणाटो कसो संपर्क साधना वापरून तुजें राज परगट करूंक सोदतलो. ताचे वांगडा दुनिया तुका परनिपाट आनी नमस्कार करूंक आमी हाजीर जाल्या. तुजे मुखार परशीं आसप, being in front of you personally, is the greatest gift that you have given us. हें व्हड देणें आमी तुजे मुखार आसा. तशेंच तुका नमस्कार परनिपाट करता आसतना न्हयच फकत मनशां पूण ही आख्खी रचना तुका वाखाणटा, तुका परनिपाट करता, तुजे मुखार सर पडटा. न्हयच फकत तुवें रचलेली रचना पूण तुवें एकमत दिवन मनशांनी तयार केल्लीं वेगवेगळीं यंत्रां, वेगवेगळ्यो सोदी, all the inventions and all the instruments that human mind has created with the wisdom from you, they all adore you. ती सगळीं तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. कित्याक तूं एकलोच जिवो देव, तुजे बुगोर देव ना. तूं एकलोच आमचो स्वामी, तुजे बगोर आमकां गुरू ना. तूं एकलोच आमचें जिवीत, तुजे बगोर आमकां आनीक जिवीत ना.
देखून सगळी आमचें मन, सगळी आमची एकमत, सगळे आमचे गुण, सगळ्यो आमच्यो खुशयो आमी तुज्या पांयाशी दुनियान दवरता. We surrender to you, Lord. All our inventions, we surrender to you, Lord. Every intelligence that you have given us, our creativity, we surrender to you. We surrender to you all our desires, all our plans. तुका परनिपाट नमस्कार आमी करता दुनिया. खेरीत भाशेन तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. सगळे जाणी ही वेगवेगळी यंत्रां केल्यात. भोव करून आमी संवसाराच्या एका जाग्यार रावन दुसऱ्या जाग्यार संपर्क साधूंक ही संपर्क साधना सोदून काडलेल्यांक दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. ही संपर्क साधना वेगवेगळ्या कारणां पासत वापरतल्या सगळ्या वापरप्यांक, all the users of social media, we bring them to your feet, Lord. ही आमची भुजवण तूं मानून घे म्हूण मागता. स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा,
ये चला जहाँ गए चरना मीठा, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। Blessed Carlo Acutis. मान्यवन कार्लो आकुटीस हाच्या जिविताची थोडी घडितां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया। जेजू खेरीत भाशेन तरणाट्यांक वेचून काडटा, तरणाट्यांक आपले सेवेक आपयता। आधुनीक काळार जी उदारगत जाल्ली आसा, ही उदारगतीन आमी गुल्ल जावन साणून वचना जावं, that we might not get lost in the present day inventions. He calls us to serve him through all the inventions and development that is taking place. हेच मनान दवरून ह्या सुपुल्ल्या तरणाट्याच्या जिविताचेर, ताच्या उतरांचेर आमची नदर घालून हो ल्हानसो नियाळ करूया। Blessed Carlo Acutis अशें म्हणटा, outside God there is noise, turmoil, quarrel, war. With God everything is in order. Everything is order. आनी आमच्या जिवितांत खरेंच जाता, देवा शिवाय आनी देवा भायर सगळीच घुसपा गुंदळ। देव ना थंयसर आयच्या पयल्या वाचपांतले आमी आयकता सगळेंच वायट, पक्षपात, पोजोडपण, आमकां जाय ते भाशेन नोसाय, एकामेकाचो विंगास। There is turmoil, there is disorder. देव आसा थंयसर मोग, शांती, भावपण, सेवा। काय बरी उतरां ह्या मान्यवंत कार्लो आकुतिसाची। With God everything in order and is in order. खरेंच देवाक आमी तर गोड धरलो जाल्यार आमच्या फायद्याक न्हय, पूण आमचें जिवीत शिश्टाचाराचें जातलें म्हूण आयचो हो भाग्योंत आमकां उलो मारता। देव आमच्या जिवितांत सगळें बरें आसा तें करूंक सोदता, पवित्र आमकां करूंक सोदता। जायन आमचे लागीं
तेन्ना आमी देवाक उलो मारूंक गरजेचे. ताचे भायर घुसपागोंदोळ, शेडेमोळाय, ताचे भायर नोसाय, ताचे भायर झुजां, ताचे भायर दुस्पोट, ताचे भायर एकामेकाक आमी विंगास घेवंक तयार जाल्यार देवांत आमी उदीक रिगून रावंक, मागण्यांतल्यान स्वर्ग आमी आमच्या जिवितान हाडूंक, आमी नर्क आसा तो पयस करूंक, आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक बरे शिश्टाचार आमी सोदून काडूंक जेजू तूं आमकां पाव. आज तुजे मुखार आमी ह्या मान्यवंत कार्लो आकुतासाचे उगडास करतना ताणें दिसपोटी तुका शेवलो, दिसपोटी तूं पवित्र साक्रामेंतांत आसलोय आनी तूं ताच्या सांगाता आसाय म्हूण हो भावार्थ ताका तीर जालो आनी तावो जालो. हो थेवो ताणें आपल्या जिवितान बाळगून सांबाळ्ळो. आमी सोम्या तुका उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान तूंच देवपूत आमच्या जिवितान जियेता म्हूण समजूंक, आमी न्हय पूण तूं आमच्या जिवितान जियेता म्हूण आनी सगळें शिश्टाचारान व्हरता म्हूण समजूंक आमकां कृपा दिसूं. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. Carlo Acutis अशेंय म्हणटा, Jesus Christ speaks to us within, and we should listen to him and follow him in everything. Carlo Acutis जावन आसा दोर एक तरणाट्याक नमुनो. ल्हान आनी सोपी उतरां ताची. Jesus Christ speaks within. We should listen to him and follow him in everything. वोय जेजू आमकोडें उलयता. दोर एक वायट पावल आमी मारता तेन्ना आमचे कसुयेंस आमकां सांगता तें सारकें न्हय. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. पूण जायते पावटी हो आमच्या भितरलो आवाज आयकूनय आमी तें वायट पावल मारतात. ही आमची चूक. पूण जेजू आमकां सांडिना, जेजू आमकां सोडून दिना. घरे दुसऱ्या वेळार व दुसऱ्या दिसा परत आमी आनीक चूक करूंक वेतात तेन्ना आमचे कसुयेंस आमकां परतून सांगता, हें जें तूं कितें करूंक वेताय तें सारकें न्हय. कितले पावटी आमी जेजूच्या उतराक पालो दिता काय? कितले पावटी आमी जेजूच्या उतराक कान दिता काय? कितले पावटी आमी आमचो वायटांत घातलो पांयो फाटी घालता काय?
बो मोगाला जेसू आज भक्तिवंत कार्लोस आगुतिसाचो दीस पाळटाना म्हाका एक तरणाटो कसो तो जियेला ते जिवीत म्हाका जिवंक तूं आदार दी. म्हज्या दिसपटी जिवितान तुजो आवाज आयकूंक आनी तुज्या उतराचो पाळो करूंक तूं म्हाका बळ आनी आदार दी. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. Jesus, what a wonder you are. Carlo Acutis said, "To be always close to Jesus, that's my life plan." When life gets hard, what makes it easier to get through the tough days? Asking your family members or asking your friends for help. Let us take the examples of the disciples. The disciples discovered something even better in Mark chapter 4, verse 35 to 41. They learned how to get closer to Jesus. The disciples were sailing across the Sea of Galilee one night, and there was a terrible storm. It looked like the boat will sink, and they were frightened, not knowing what to do. But then they remembered they had Jesus in the boat, the one who could truly save them from the storm. And they called out to Jesus for help, and Jesus calmed the storm with just one word. Today, let us ask ourselves, how do we get closer to Jesus and invite Him into our boat? If we want to grow closer to Jesus, we need to know His story, and we can learn it through the Holy Bible. Let us make an effort to read the Bible every day, to pray and apply the wisdom what we learn into our daily lives. We also need to make time for prayer. Jesus showed us time and time again the importance of prayer. No matter how hard he'd worked the day before or how tired he was, he woke up early and prayed. And he used this time to talk to his Father for direction and support. We must not miss attending Mass. We must attend Holy Adoration services and be a part of family and community rosaries. Start with one step and then another, and slowly we will grow closer to Jesus and always have Him by our side.
Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. Jesus, what a wonder you are. Carlo Acutis lived a very short life, just 15 years. But he said, "I am happy to die because I have lived my life without wasting a minute on those things which do not please God." Many of us have lived more than 15 years. But could I, at this moment, say the same thing? Have I spent all my time doing the things that please God? Have we lived a life with God at the center? Blessed Carlo Acutis is not an old person or somebody from the ancient times, but someone from our generation, someone who had the internet, someone who went to school and had a social life. But he used his time to give God glory. He liked video games, but he limited his time that he spent on video games so that he could give more time to God. Today I need to challenge myself. I need to challenge the way I use my devices, my mobile phone, my laptop, the devices that I could use to give God glory. I need to evaluate how I use my time. Do I spend it aimlessly, chatting, watching things I'm not supposed to watch? Or am I spreading Jesus to people near and far? Lord, help us to be good stewards of the time that you've given us, so that no matter when you call us back to you, we can confidently say that we have spent our time doing what pleases you. Jesus, what a
gentle, so pure and so kind. You shine like the morning stars, Jesus. What a wonder you are. Carlo Acutis ह्या सुपुल्ल्या तरणाट्या लागीं उलयलो जेजू वेगवेगळ्या यंत्रांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान, वडिलांच्या उतरांतल्यान, देवाच्या उतराचेर नियाळांतल्यान जेजू आमचे लागीं उलयता. ह्या वेळार शुभ वर्तमानान जेजूक आयकुया. हें उतर आमच्या कानार पडटा आसतना आमचे काळजाचे कान उक्ते करुया, आमचे मनाचे दोळे उक्ते करुया. जेजूचें उतर चितान आमचे भितर घेवया. Jesus denounces Pharisees and lawyers. But woe to you, Pharisees! For you tithe mint and rue and herbs of all kinds, and neglect justice and the love of God. It is these you ought to have practiced, without neglecting the others. Woe to you, Pharisees! For you love to have the seat of honor in the synagogues, and to be greeted with respect in the marketplaces. Woe to you! For you are like unmarked graves, and people walk over them without realizing it. One of the lawyers answered him, Teacher, when you say these things, you insult us too. And he said, Woe also to you, lawyers! For you load people with burdens hard to bear, and you yourselves do not lift a finger to ease them. धर्मशास्त्र्यानो तुमचें कोटा. वो टू यू. वेगवेगळे तरेचीं कामां, वेगवेगळे तरेच्यो जुट्ट्यो आनी जबाबदाऱ्यो आयज ह्या संवसारान आमी पाळटा. Not just lawyers, but all type of professions. आधुनिक काळार आधुनिक वस्तू आमच्यो जुट्ट्यो आमच्यो जबाबदाऱ्यो जियोवपाक, त्यो पाळपाक नव्यो तरा, the new ways and modalities of performing our duty as professionals. The latest among them we can say IT cells, IT professionals. आख्खो संवसार एके भशेन आमच्या ताळटाचेर, आमच्या बोटांचेर खेळटा. ही वेगवेगळी यंत्रां वापरतल्यांक जायते जाण जायते भशेन पळयतात. थोड्यांनी ही यंत्रां
हे गॅजेट्स वापरून, ही टॅक्नॉलॉजी वापरून आख्खो संवसार एके भाशेन आपल्या ताब्यान केलो. दे कंट्रोल द वर्ल्ड टुडे. थोड्यांनी तींच यंत्रां वापरून जायती सोद केली. लॉट ऑफ रिसर्च इज बींग डन. थोड्यांनी तींच यंत्रां वापरून आपलो संदेश आख्ख्या संवसाराक पावयलो. थोड्यांनी तींच यंत्रां वापरून जायत्यांची नांवां पिड्ड्यार केली. ह्योच सवलती वापरून थोड्यांनी आपणाचो फायदो आनी दुसऱ्यांचें लुकसाण केलें. थोडे जाण आजून शिकतात, थोडे जाण शिकले. वोट यू. कोटा तुमची. जरी तर हें सगळें तुज्याच आदावाक तुवें वापरलां जाल्यार कोटा तुजें. जरी तर हें सगळें देवाच्या राज्या पासत तुवें वापरूंक ना जाल्यार कोटा तुजें. देवाचें उतर परगटूंक तूं फाटीं रावलाय आनी ही यंत्रां वापरून देवाच्या उतराचेर आड प्रचार तुवें केला. कोटा तुजें. कार्लो आकुटिस, सुपुल्लो तरणाटो, ह्या संवसाराची जाणवाय घेतलो. ही यंत्रां वापरतलो. लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी उजार करतलो. हें करता आसतना एक मन, to do it for the greater glory of God. देवाचे महिमेक हें सगळें वापरूं. देवाचो अदीक अणभव ह्या यंत्रांतल्यान आनी हे टॅक्नॉलॉजींतल्यान घेवंक. तशेंच हीच टॅक्नॉलॉजी वापरून आपणें घेतलेलो अणभव दुसऱ्यांक वांटूंक. देवाचें उतर सगल्यांक पावोवंक. पवित्र सभेची शिकवण दोतोवन सगल्यांक सोंपेपणी मेळटा तशी करूंक. भोव करून भुरग्यांक, तरणाट्यांक जी वेगवेगळे भाशेन आयच्या ह्या आधुनीक काळांत घुसपा गुंदोळाक सांपडलेलीं आसात, मिसळ जावन साणून वचपाक लागलेलीं आसात, तांकांय पवित्र सभेची दोतोवन देवाचें उतर पावतें करूंक वेगवेगळे प्लॅन्स ताणेंय काडले. आनी कांयच नाका, फकत जेजू जाय. आनी जेजू घेवंक दुबाव वेरेत. व्हडांतलें व्हड देणें म्हणल्यार भोव पवित्र संस्कार, द युकरिस्ट. The more often you come to the Eucharist, you become more like Jesus. जितलो चड तूं ह्या पवित्र संस्काराक येता, ताका शेवता, ताका घेता, ताचें उतर आयकता, तितलोय अदीक आनी अदीक तूं जेजू सारको जाता. हें ताचें मानप. जरूय थोडीं वर्सां जिविताची मेळ्ळी, थोडी थोडीं वर्सां पवित्र संस्कार शेवूंक पावलो, तरी आसतना आपणाक मेळ्ळलो इल्लोसो वेळ आख्खो जेजू अणभवलो, आख्खो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न केलो.
आपले अडचणींत, आपल्या वायटांत, त्रासान, कोश्टान जेजू कोण भोवलो. भियेनासतना दुयेंसाक फुडो करून जेजू दुसऱ्यांक दिलो. आमी जण आयज पासून कितले पावटी कुमन्याव शेवला, कितले पावटी आमी मिसाक गेल्या, आजून पासून आमी कितली मिसाक वेता, पवित्र संस्काराशी येता. जेजू सारको जाला काय हांव? एम आय मोर लायक जीसस? वो जेजू सारको आनीकूय जावंक मेळ्ळोले सोयेक वेगवेगळी कारणां निभां दिवन बेसारमाय करून जेजू सारको जावंक मेळ्ळोले सोयेक बी बाळल्यात आनी संवसारा सारको जाला. हीच यंत्रां वापरून संवसारा भाशेन जावंक पावला तेन्ना एक नवें मन बो करून आयची युवा पिळगा ह्या आधुनीक काळार जी उदारगत जाल्ली आसा, स्पेशली इन द आयटी वर्ल्ड, ह्या वस्तू वरवीं साणून पातकाक बुडोवंक वेचे बदलेक तींच यंत्रां घेवन, ती भायर उडोवन न्हय, ती पयस करून न्हय, पूण तींच यंत्रां घेवन आनीकूय जेजू सारको हांव जावंक शकता काय? कॅन आय बी मोर लायक जीसस बाय युजींग द मीन्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, सोशल मिडिया? ह्या वेळार ओगीच राव, तुज्यो आडकोडी जेजू सारको जावंक ज्यो तुजे मुखार आयल्यात त्यो जेजूच्या हातान घाल. सरेंडर ऑल ऑफ देम टू जीसस. ह्या वेळार खेरीत भाशेन देणे मागुया जेजूचे. आमचें जिवीत बदल, transform us. All the knowledge that we have, all the experiences that we have, Lord, transform them. दिमी घालून आमचे हात उक्ते करुया आनी बो करून ही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी, स्पेशली द IT टेक्नॉलॉजी आमी वापरून जरी तर आमचें जिवीत बसठवलां, आमी साणूंक पडटा, जाल्यार मागुया देणे पवित्र आत्म्याचे. Let us believe that Holy Spirit is right over here to transform us, to cleanse us. तुझ्या आत्म्याचे देणे दुनिया आमकां फावो कर. तुझ्या आत्म्याच्या देण्यान आमकां निवळ कर. ही यंत्रां जी आमच्या बऱ्याक फायद्याक तुवें दिल्यात, ती वायटाक आमी वापरल्यात तेन्ना दुनिया तूं आमकां नितळ निर्मळ कर. तुजो आत्मो आमकां दी. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. Come, Holy Spirit, touch our hearts. Come, Holy Spirit, purify us.
Come, Holy Spirit, transform our experiences. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Purify my heart, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Come, Holy Spirit, purify my heart. Especially if I have misused the internet, misused my mobile, misused my laptop, misused my computers. Come, Holy Spirit, transform me. Come, Holy Spirit, forgive me for the times I have failed. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, help me to transform myself. Let me be more like Jesus. Touch me, Holy Spirit. Purify me, Holy Spirit. Purify me, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let
let your fire fall. 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 सदैव जावन देव सदैव जावन देव सदैव जावन देवाचें बो पवित्र नांव सदैव जावन देवाचें बो पवित्र नांव सदैव जावन जेसू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावन जेजूचें नांव सदैव जावन जेजूचें नांव सदैव जावन जेजूचें बो पवित्र काळीज सदैव जावन जेजूचें बो पवित्र काळीज सदैव जावन जेजूचें बो मोडीक रोगत सदैव जावन जेजूचें बो उमळीक रोगत सदैव जावन जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या सदैव जावन जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या सदैव जावन देव आत्मो सांत बुजवणदार सदैव जावन देव आत्मो सांत बुजवणदार सदैव जावन देवाची माय बो बागेवन तांकवार मारी सदैव जावन देवाची माय बो बागेवन तांकवार मारी सदैव जावन मारयेचो पवित्र आनी कोतावेन गोर संभोव सदैव जावन मारीचो पवित्र आनी कोतावेन गोसम सदैव जावन मारयेचे उनोंद कुडी ओतम्या सयत स्वर्गा व्हरोन सदैव जावन मारेचे उनोन कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरोन सदैव जावन मारयेचे नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावन मारेचे नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावन बागेवन सुसे मारयेचो बो निर्मोळ पोती सदैव जावन बागेवन सिजे बारेचो बो निर्मळ पोती सदैव जावन देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय सदैव जावन देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय Jesus.